पर्यावरणाची राखण करपा खातीर एनडीझेडाक तेंको दियात अशें आवाहन आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. तशेंच आमदार वेंझी ही गजाल एनडीझेडाक कित्याक विरोध केलो असो प्रश्न पाशेकोन उपरासला. आमदार वेंझीचो एनडीझेडाक विरोध हो बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें असो प्रश्न पाशेकोन उपरासला. पळय, आयज हें बंद जावपाक जाय म्हण सोबत गोंयांत बोबा करता नाका. आमची इकोलॉजी आहा, आमचे एनवायरमेंट आहा, ते आमी सांबाळ उरला ते सांबाळपाक जाय म्हण लोक रस्त्यार येतात आनी आमचे सगळे दर्यान गोंयकारांची ही मागणी आहा. बट हांव सरप्रायज जालो, आमचे बनावलेचे आमदार, तुम्ही पयले आसतले पयली बनावली एक मिटींग जाली आनी मिटींगेक तेणी हांवें एक पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासर हांव तुमच्या मध्यान दाखोवंक सोदता. हांगासर हांवें पोस्टर पयलो. हो पोस्टर कितें म्हणटा, ओपोज करपाक 39A आनी एनडीझेड आनी एनडीए. आता हे एनडीझेड तूं ओपोज केलें नाका म्हणून, कित्याक पयर टीसीपी मंत्र्यान सांगला की ओपोज करता ते आपल्याक व्हॉट्सअपाचेर मेसेज धाडटा म्हणून आमच्या मतदारसंघात एनडीझेड हाडिना म्हणून. आता एनडीझेड आमकां जाय, जरी ते आमचे एनडीझेड शेतां, आमचे दोगो जावं आमचे हे आहा ते तोणी आहा, सोयपेन आहा, जावं मॅंग्रोव्ज आहा, सँड्यून आहा, ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार एनडीझेड जाय. आता हो कित्याक प्रपोज करता तो हांव चिंतूंक पडलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुम्ही पयले आसतले 2 दिसाक ह्या बनावले मतदारसंघात जे एक्टिव्हिस्ट आहा, बरे वागपी आमच्या गांवांत, आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून 2 दिसाक तिका कितें इलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरेक काडटा. पूण म्हाजी मागणी आहा, दर एक पंचायत जे पत्रांचेर येयलेले आहा, जे नोटिफिकेशन येयलेले आहा, बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते एनडीझेड घालता, आनीकूय घालपाच्या लोकांक दिसता थंयसर आपण मॅंग्रोव्ज आहा, जावं सँड्यून आहा, जावं शेतां आनीकूय उरलेली आहा. ती म्हजी मागणी, ह्या लोकांनी ही शेतां, हे मॅंग्रोव्ज आहा ते, जावं सल्फेट आहा ते, जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट झोनाक घालचे. कित्याक आमकां जाय, उरलेले पिळगेकूय जाय, एनडीए जाय, हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितले आमकां सांबाळपाक जाय.